गिरी पर्रा रस्तो वन वे करचो अशी मागणी पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबोन केल्या। अपघात वाडिल्ल्यान लोकांचे सुरक्षे खातीर हो रस्तो वन वे जावचो अशें ताचें म्हणणें। पर्रा सावन वेर्ला काणका ते कलंगूट ह्या रस्त्याचे उदरगतीचे काम जावपाक जाय आशिल्लें अशेंय ताचें म्हणणें। मंगळारा पर्राच्या साकवाच्या राखणे वण्टीच्या कामाक सुरवात जाल्या। ह्या कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपा वेळार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबो आनी हेर वांगडा हाजीर आशिल्ले। Work which has started from Parra and gone to Vella Kanka has continued till Kalangut Kandoli. जो डेव्हलपमेंटाचो काम आयज जावंक जाय आशिल्लो, कित्याक तर मोपा एअरपोर्ट हो जावन कंप्लिशन जावन खंय ना खंय म्हाका दिसता ट्रॅफिक कंजेशन आनी ट्रॅफिक वाडपाची शक्यताय, तशेंच ट्रान्सपोर्टेशन टू places like Kandoli and Kalangut, the coastal belt and heart of tourism of Goa, हे वाडपाचे आसा आनी लोक एक ऑल्टरनेटीव रूट सोदताले हे आमी पळयला। आनी गिरी आनी पर्रा हो रोड वन वे जावचो आनी खंयच लोकांक त्रास जायनासतना होच आमी जंक्शन पळोवंक गेल्यार खूब एक्सिडेंटां जाता। एवरी सेकंड डे हिंगा एक्सिडेंटां जाताली बिकॉज ऑफ द नॅरो रोड, बिकॉज ऑफ द कर्व दॅट वी हॅव ओवर हियर। आयज हो ब्रिज आमी एक्सटेंड करता, आयज कलवट आमी जो बांदता हे जावन हांव मागता आमचो जे सतीश बाबा कडेन तशेंच आमदारा कडेन जाता जाल्यार हो वन वे करचो, सो दॅट वेन इट इज रेडी एक्सिडेंट्स डोंट टेक प्लेस। आयज गोंयान एक्सिडेंटां खूब वाडला, सेल्फ एक्सिडेंट्स वाडला, रॅश ड्रायव्हिंग चालू आसा। Awareness has to be taken when it comes to such incidents, and to avoid it, if we as a panchayat, we as a government, and we as a society try to solve it by using these constructive measures. These are very simple basic measures. Because आम्ही 10 मिटराचो रस्तो करीत जाल्यार it is very much possible to make a one way. आणि हे जायत जाल्यार खंय ना खंय कोणाचो लायफ, कोणाचो जीव वाटोवंक शकता. We can save a life if such basic necessities are put in place.